नमस्कार आयच्या आमच्या खाशेल्या ब्रॉडकास्टार तुमकां येवकार. दर दिसाक आमी गोंयभरच्यान आमच्या रिपोर्टरांची अपडेट तुमचे म्हऱ्यान घेवन येतात. कितें चल्लां गोंयभर, हेल्थाची परिस्थिती, पुलिसेची परिस्थिती, सप्लायाची परिस्थिती, ह्या सगळ्या गजालींचेर वेगवेगळ्या शारांतल्यान गांवांतल्यान आमी अपडेट तुमचे म्हऱ्यान हाडटात. आज जशें तुमी पळोवपाक शकतात की तुमच्या स्क्रिनीचेर तुमकां दिसता की सगळे कडच्यान आमचे लोक, आमचे रिपोर्टर वेगवेगळ्या सिटींतल्यान तुमचे बरोबर हांगा जॉइन जाल्ले आसात आनी कितें चल्लां गोंयभर हाची अपडेट ते तुमकां दितले. सगळ्यांत पयली गजाल, हांव आतां आमचे चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आसा आमचे बरोबर. तांचो मेन विशय जो आसा तो म्हळ्यार सप्लाय, ग्रॉसरीची सप्लाय. म्हज्याय कडेन कांय इनपुट्स आयल्यात ग्रॉसरीचे बाबतींत, बट वील लिसन टू लौकीक फर्स्ट आनी मागीर आमी हांच्यान मुखार या. लौकीक, कितें आहा एज फार एज ग्रॉसरी इज कन्सर्न, वॉट इज द सिच्युएशन आनी सप्लायाची बाबतींत परिस्थिती कितें आहा? प्रमोद, पयलीं हांव वेजिटेबल्स घेता. वेजिटेबल्साचो सप्लाय जाग्यार पडलो. हॉर्टिकल्चरान चडशे जे गॅप्स आसले ते भरून काडले. जितली हॉर्टिकल्चर आउटलेट आहा तितल्याय कडेन म्हणजे एक खंयचे दुकान आसतना थंय पावल्ले आहा वेजिटेबल सप्लाय. आनी वेजिटेबल सप्लाय आतां हॉर्टिकल्चर तशें फ्रुट्सूय सप्लाय करता, पण कितें जालां हांव तेंचे कडेन उलयल्लो आयज की ते सोमारच्यान फ्रूट सप्लाय करपाची तयारी दवरल्या. कित्याक बेळगांव पर्यंत फ्रूट आहा तेंकां थोडी अवेलेबल, पण ती थोडी फ्रुट्स कोल्हापूर आनी मुंबयच्यान तेंकां मेळटाले. तो सप्लाय तेंचे कडेन ना. तो दोनी सप्लाय आनी बेळगांवचे अशें करून ते फ्रुट्सूय लोकां पर्यंत पावपाचे तयारी करता सध्या, पण ते सगळे सोमारच्यान सुरळीत जातले. सोमारच्यान कशें जातलें, जशें नॉर्मल डेज पयलीं चलताले पळय न्हू सप्लाय तेंचो फ्रुट्स आनी वेजिटेबल्साचो, तशें स्टार्ट जातलें म्हणून सांगलां तेंच्यांनी. आनी दुसरें हांवें मार्केटान जस्ट पासय मारून हें केलें. थोडे प्रायवेट वेजिटेबल्स वाले आहा जे होलसेल रेटीन विकता, थोडे रिटेल रेटीन विकता. सो रेट भितर पळयत हॉर्टिकल्चराचो आतां रेट कंपेर करपाक वचत जाल्यार जे रिटेलान विकता, इवन थोडे होलसेलान विकता, ते हॉर्टिकल्चराच्या रेटा परस 50 ते 80% मायज रेट लावन विकता. म्हणजे आतां पण लोकांक दुसरो ऑप्शन आहा हॉर्टिकल्चराचो, सो तेंकां चड प्रायवेटा कडेन वचपाक जाय अशें ना, जर तेंकां रेटाचो इश्यूज आहा जाल्यार. दुसरें ग्रॉसरीचो सप्लाय. ग्रॉसरीचे आमी म्हटलेलें काल जेन्ना सीएमान आमकां ब्रीफ केल्लें, कितें 400 प्लस ट्रक गुड्स घेवन भितर येयल्या म्हटलें, पण तितूंतले फक्त 27 ट्रक्स तेगेले ग्रॉसरी खातीरचे आशिल्ले. ते उपरांत आमी ते ट्रॅक धरून आमी बागायतदार, बार्देस बाजार, सहकार भंडार ट्रॅक केले, वा तेंचो गुड्स सप्लाय जाला काय कितें. सो तेजो हें इतलो आसा की चडशे जे 27 ट्रक येयले ते चडशे प्रायवेट डिलरांक सप्लाय जावपाक येयल्ले. आनी एक बागायतदाराक म्हाका दिसना आयज सप्लाय जाला, सो म्हाका रिपोर्ट येयला तितून बागायतदाराचे आयज जावपा आसलो, एक वेळ जाला आसतलो थोडो कितें सप्लाय, चड ना. बार्देजाक तेंच्यांनी सारको रिपोर्ट दिला की बार्देस बाजाराक सुमार 12 टन ग्रॉसरी येयल्या वेगळी वेगळी अशी. आनी ते फाल्यांच्यान आयज सांजचे म्हापश्यां म्हणटाले ते, नाल्यार शुक्रार सकाळच्यान तेंची ग्रॉसरी सप्लाय तेंच्या सगळ्या आउटलेटाचेर आसतलो, पण तो लिमिटेड क्वॉन्टिटी. तेंकां अशी क्वॉन्टिटी खूब लागता, तेंकां फक्त 12 टन येयल्या. तसोच बागायतदार, पण बागायतदाराचो आनी एक वेगळो विशय आहा. आमी जेन्ना डिस्कस केलो बागायतदाराच्या ऑफिसरा कडेन आनी बाकील्या लिडरा कडेन, सो ते सांगता की जेन्ना फाटल्या दिसांनी तेंच्यांनी आउटलेट्स चालू दवरली, तेंची 15 कितली आउटलेट्स आहा गोंयभर, तेन्ना पयलीं तेंच्यांनी सोशल डिस्टन्स मेंटेन केले लोकांनी. फक्त ते शटर उगडटाले, 5 जाणां भितर सरताले, सॅनिटायज करताले, शॉपिंग करून सॅनिटायज करून परत भायर धाडटाले तेंकां. पण तेंकां त्याच दिसा प्रॉब्लेम असो जालो की जेन्ना रात जावपाक लागली तेन्ना ते लोक पॅनीक जाले आनी 100 सुमार लोक, 100-150 सुमार सगळ्या आउटलेटांचेर हो प्रॉब्लेम जालो. एकदम भितर घुसले, कशेंच आयकना जालें तेंकां. आनी तो स्टाफूय पॅनीक जालो. मागीर स्टाफा भितर मागीर एक भंय निर्माण जाला की बाबा हे आमकां प्रॉब्लेम जातलो काय कितें, आमकां ते कोणी कोरोना कॅरियर आहा जाल्यार आमचे पर्यंत ट्रान्सफर जातलो काय कितें. तो तेंकां प्रश्न अजून हें करता की तेंचो स्टाफ तयार जायना येवपाक. सो स्टाफांक सगळी ट्रेनींग दिवप, स्टाफांक कशें सेफ रावन लोकांक माल दिवपाक जाता, कशें मॅनेज करपाक जाता, हें शिकोवपाचें तेंचें चालू आहा. आतां तेंकां आयच्यान सप्लाय जावंक जाय खडो ग्रॉसरी, जाय तितलो एडुकेट क्वॉन्टिटी तेंकां जावची ना, पण आयच्यान ग्रॉसरी भायरसून येवपाक लागपाक जाय. बट स्टाफांची तयारी तेंच्यांनी करपाक जाय. तशें आमी बार्देस बाजारा कडेन गेल्यार तेंकां हो प्रॉब्लेम जालो. तेंचे सगळे स्टाफ कामाक येना, जे येता ते म्हणजे ते लिमिटेड स्टाफांक घेवन ते काम करता. त्यो बी तेंकां सगळी तेंच्यांनी पयलीं ट्रेनींग दिल्या, प्लस तेंकां पगारा भितरूच चेंजीस करून तेंकां कामाक हाडचे पडले. आनी एक मेजर प्रॉब्लेम आमकां सप्लाय भितर दुसरो दिसलो, तो म्हाका आयज उलयले उपरांत, की सांगली, कोल्हापूर तेवटेची जी ग्रॉसरी सप्लाय जाता गोंयांत, जे मानायांचे अशे प्रॉब्लेम जाता. मानाय वा ड्रायव्हर
कोणाचे ते जेन्ना एकदां गाडयेर चडले आनी ट्रक घेवन हांगा येयलो, की हांगासर सप्लाय करून ते कितले बरे तरेन हांगासरल्यान वचोन थंय गेलो की तेंचेर स्टॅम्प पडटा क्वॉरंटायनाचो आनी तो 10 दीस वा 14 दिसांचो स्टॅम्प आसता क्वॉरंटायनाचो. ताका तितले दीस कामाक येवपाक मेळना. तेजो तितल्या दिसाचो दिसवडो तेज्या दिसाचो पगार वयता. ह्या प्रॉब्लेमाक लागून गोंय बॉर्डर क्रॉस करून गोंयान येवपाक खंयचोच ड्रायव्हर रेडी जायना वा खंयचोच हमाल रेडी जायना. हो प्रॉब्लेम जाल्ल्यान सप्लायक आमचे प्रॉब्लेम जाला. हांवें एक गजाल आयकल्ली रिलेटेड टू दीस की तांकां क्वॉरंटायन करतात. ताका लागून तांणी नवीन एक प्रपोजल सध्या चालू आहा की तुमी गोंयांतल्यान ट्रक धाडात. तुमी तुमचो माल हां. घेयात आनी तुमी तुमचो म्हाल घेवन परत वचात. सो कोणाक क्वॉरंटायनूय जावपाची गरज ना, कांय करपाची गरज ना. तुमी म्हाल धाडात, तुमी म्हाल व्हरात. अशे तरेन तांणी आतां डिमांड करपाक सुरवात केला आनी म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्या मेरेन हो विशय पावला. मेन गजाल तो क्वॉरंटायनाचो आनी म्हाका दिसता ग्रॉसरी हो हातूंतलो मेन गजाल जाला आनी बाकीच्यो सुद्दां सप्लाय जे आसात ते मागीर बिस्किटी असली जे नॉर्मल गजाली आसात तांचो सप्लाय सुद्दां आनी एसेन्शियल गुड्सांचो सप्लाय ह्या दोनूय कडेन हांवें आयकलां त्या प्रमाणे हो इश्यू जाला की हांगच्यान ड्रायव्हर गेलो की ते क्वॉरंटायन जातात आनी लास्टाक ड्रायव्हर काय परत तुगे सप्लाय घेवन गोंयांत येवपाक शकना. हं. सो ही गजाल जाल्यार बरोबर. हांवें आयकलां. या सो थँक्यू लौकीक, थँक्स अ लॉट. दुसरो जो इम्पॉर्टंट इश्यू आहा जो कालच्यान आमी ट्रॅक करतात तो म्हळ्यार पुलिसेचो. आनी पुलिसेच्या इश्यू भितर जो आसा की निजामुद्दीन कितले जाण आशिल्ले, गोंयांत कितले जाण मेळ्ळ्यात आनी केरळांतले जे कांय लोक आसात तांकांय बी सध्या आतां क्वॉरंटायन केल्यात. केरळांतल्यान गोंयांत आयिल्ले आनी फाटले कितलेशेच दीस गोंयांत आशिल्ले तांकांय क्वॉरंटायन काल राती केल्यात. नक्की वस्तुस्थिती कितें ह्या हातूंतली आमचे बरोबर मुकेश कुमार आसा आमचे. मुकेश, व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी? मतलब पुलिस क्या कह रही है, कितने लोग उन्हें मिले हैं जो निजामुद्दीन जाके आए थे, कितने लोग पिछले 24 घंटे में क्वारंटाइन किए गए हैं और जो थ्रेट परसेप्शन है वो कितना है? प्रमोद, अभी चैट से जुड़ने से पहले मैंने इस बारे में अपडेट लिया है, तो मुझे पता लगा है कि अभी तक निजामुद्दीन से लौटे हुए लोगों की संख्या 9 के 9 बनी हुई है। अभी कोई नया पर्सन आइडेंटिफाई नहीं हुआ है और गोवा पुलिस को लग रहा है कि शायद इससे ज्यादा न हो। हालांकि गोवा पुलिस कह रही है कि हम पूरे ट्रेन के जो रिकॉर्ड्स हैं उसको खंगाल रहे हैं कि निजामुद्दीन से चल करके जो गोवा की ट्रेन आती है नॉर्मल निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से आती है, तो वहां से चलकर गोवा उस दिन के बीच में जब वो मरकज पे वहां पे इवेंट चालू था तब से लेकर के अब तक या फिर फ्लाइट से कितने लोग आए हैं इस बात को वो सेग्रीगेट करके वैसे लोगों को कांटेक्ट किया जा रहा है। तो ये प्रोसेस हो सकता है अगले 2-3 दिन तक चले, लेकिन अभी तक 9 के 9 लोग ही आइडेंटिफाई किए हुए हैं। तो इसमें पैनिक ना फैले इसलिए इंफॉर्मेशन हमारे पास थी कल भी कि वो लोग कहाँ से आइडेंटिफाई हुए हैं, लेकिन जस्ट इस बात को छुपाने से ज्यादा अवेयरनेस फैलाना जरूरी है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 4 लोग बिचोलिम के थे, बिचोलिम रेजिडेंट थे, 4 लोग ओल्ड गोवा रेजिडेंट थे और एक मारगांव रेजिडेंट था। इसमें से सभी लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने खुद को अपने आप को सामने किया ऑथोरिटीज के सामने और उन्होंने बताया कि निजामुद्दीन वो गए थे। तो इसलिए गोवा पुलिस को मदद मिली है, हेल्थ डिपार्टमेंट को मदद मिली है और अच्छी बात है कि ये सारे 9 के 9 लोग 10 या 11 मार्च को गोवा पहुंच चुके थे। तो तब से लेकर के 20 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, उनमें कोई सिम्टम्स नहीं है, लेकिन उनको मई में जो हमारा क्वारंटाइन फैसिलिटी है वहां उसमें से 8-9 में से 8 लोगों को वहां रखा गया है। अब दूसरी तरफ बात करें तो जो 9 लोग दूसरे ग्रुप के हैं, जो गुजरात के आनंद जिले के रहने वाले लोग हैं, वो लोग वहां से केरला गए थे। केरला में उन्होंने कुछ समय बिताया था और इन ट्रांजिट वो गोवा पहुंचे थे। उनको गोवा रुकने का कोई एज सच प्लान नहीं था, 1-2 दिन शायद वो रुकने वाले थे, लेकिन जब यहाँ गोवा में पहुंचे तो उस दिन 1 दिन का लॉकडाउन में वो फंसे, उसके बाद वो कंटिन्यू हुआ और उसके बाद ये 21 डेज का लॉकडाउन हुआ है। तब से वो लोग कोशिश, चूंकि उनका इतना लंबा प्लान नहीं था गोवा में रुकने का, तो वो लोग रिसोर्सेस की कमी की वजह से डिप्टी कलेक्टर को उन्होंने कांटेक्ट किया सीकिंग परमिशन एंड असिस्टेंस टू गो बैक टू गुजरात। तो जो नॉर्मल प्रोटोकॉल है उसी का पालन करते हुए डिप्टी कलेक्टर और हेल्थ ऑथोरिटीज के जो स्पेशलिस्ट है उसके साथ उन 9 लोगों का चेक किया गया। तो उसमें कुछ सिम्टम्स अभी उनके रिपोर्ट्स नहीं आए हैं, हम निगेटिव या पॉजिटिव नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसमें से कुछ मेंबर्स जो हैं उनमें जो बेसिक सिम्टम्स है
वो उसमें पाए गए। इसकी वजह से प्रिकॉशन लेते हुए उनको भी मैम के क्वारंटाइन फैसिलिटी में रखा गया है। लेकिन इस बीच में गोवा पुलिस से भी मेरी बात हुई, और एज ए जर्नलिस्ट मैं ये कहना चाहता हूं कि इस घटना को लेकर के एक खास कम्युनिटी के प्रति हमने देखा है, खास तौर पे व्हाट्सएप के जरिए फेक न्यूज प्रसारित किया जा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। एक दो ऐसे केसेस आए जब हॉक्स कॉल कह ले या र्यूमर स्प्रेड की बात आई, तो स्थानीय पुलिस ने वैसे लोकेशंस को चेक किया है, लेकिन ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। तो फिर सबसे अपील है, गोवा पुलिस की भी अपील कर रही है, हम भी अपने तरफ से अपील करना चाहेंगे कि र्यूमर जो स्प्रेड हो रहा है उस पर ध्यान ना दें। ऑथेंटिक न्यूज सोर्स जो है उस पर विश्वास करें, प्रूडेंट को फॉलो करें, और इस तरह के र्यूमर पे न ध्यान दें। लेकिन साथ ही अवेयर रहें कि अगर आपको कोई जानकारी मिलती है कि किसी व्यक्ति में सिम्टम्स है या उसका कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, तो निश्चित तौर पे पुलिस को या हेल्थ अथॉरिटीज को संपर्क करें। प्रमोद। या थँक्स मुकेश. एक गजाल मुकेशान सांगल्या ती सामकी महत्वाची, जी आम्ही परत परत आता सांगपा लागल्यात. व्हॉट्सएपाचेर पळोवन विश्वास दवरनाकात. व्हेरीफाईड जे न्यूज सोर्स आसात त्या व्हेरीफाईड न्यूज सोर्साचेरच विश्वास दवरात. स्टुडंटाच्यो फेसबुक, ट्विटर सगळ्यो गजाली फॉलो करात. कारण व्हॉट्सएपाचेर एक संवय जाल्या लोकांक पळयतात, व्हेरीफाय करनात, काडटात आनी फॉरवर्ड करतात आनी जातूंतल्यान चड कन्फ्युजन जाता. तें करनाकात. दुसरी गजाल, आमचे बरोबर हेल्थाची अपडेट आसा आनी पयलीं म्हाका दिसता आफ्टर मेनी डेज वी हॅव अ पॉझिटिव्ह अपडेट. 5 जाण जे आमचे पॉझिटिव्ह जाल्ले पेशंट गोंयकार, तातूंतल्या 2 जाणांची टेस्ट आज नेगेटिव्ह आयल्या. आनी एज पर द प्रोटोकॉल फुडल्या 24 वरां भितर तांची परत टेस्ट जातली आनी ती जर परत नेगेटिव्ह आयली जाल्यार तांकां ह्या ग्रुपांतल्यान सेपरेट करून सेपरेटली क्वॉरंटायन करतले आनी फुडल्या 1 म्हयन्या खातीर तांकां मॉनिटर करतले. हें प्रोटोकॉल आसा. हांव कांय वेळा पयलीं हेल्थ मिनिस्टरा कडेन उलयल्लो. तांच्या म्हणण्या प्रमाणे दीस इज अ व्हेरी एनकरेजिंग न्यूज आनी उमेद आयल्या खूब जाण. सो महेश गाडी आसात आमचे बरोबर, जे हेल्थूय ट्रॅक करतात, एज्युकेशनूय ट्रॅक करतात. महेश, वॉट इज युअर अपडेट? अजून मेरेन आयचो दीस म्हाका दिसता खूब पॉझिटिव्ह आसा. कारण पयलीं म्हळ्यार 48 सॅम्पल्स जी धाडिल्ली ती नेगेटिव्ह आयली सकाळीं. दनपार मेरेन हांची 5 जाणांच्यो 2 जाणांच्यो टेस्टी नेगेटिव्ह जाल्यो. सो क्वायट एन एनकरेजिंग सिनारिओ. कितें आहा अपडेट? प्रबोध, पयलीं हांव उलयतां पॉझिटिव्ह टेस्टांचेर. आमी सदांच दोतोरां कडेन उलयताले की जेन्ना पॉझिटिव्ह पेशंट जाता तो नेगेटिव्ह केन्ना जावचो नाका म्हणून. सो दोतोर सदांच तो नेगेटिव्ह जावं शकता म्हणून. सो जेन्ना 5 जाण पॉझिटिव्ह मेळ्ळे तेन्ना दोतोरांनी सांगिल्लें की तो नेगेटिव्ह जातले म्हणून, आनी ते खरेंच नेगेटिव्ह जावपाक लागले. 2 जाण तर सद्या नेगेटिव्ह जाल्यात, पूण तांकां आनीक फुडली टेस्ट करून मागीरूच तांकां होम क्वॉरंटायन करून मागीरूच तांकां डिस्चार्ज दिवपाक येतलो. इतल्या बेगीन दिवचे ना. सेकंड थिंग, जितले सॅम्पल्स पुण्यान धाडिल्ले 48 सॅम्पल्स तितले नेगेटिव्ह आयल्यात. ती एक बरी गजाल गोंयकारां खातीर तरी. आनी म्हणजे लोकल ट्रान्समिशन जावं अशें कॉन्टॅक्टान आयलो पॉझिटिव्ह पेशंटाच्या आनी मागीर ते ट्रान्समिशन जालें तसलें सद्या तरी गोंयान ना. सो लोकांनी इतले पॅनीक जावपाची सद्या तरी गरज ना, पूण लोकांनी केअर घेवपाक जाय अजून तरी. दुसरी गजाल म्हणजे एज्युकेशनाची आमी म्हणटात की सद्या एज्युकेशन 10th आनी 12th खातीर मॅथ्स आनी सायन्स पेपर जो आसा त्या खातीर मॉक टेस्ट ऑनलायन करपाचें डिपार्टमेंटान थारायलां. आनी त्या खातीर तेंच्यांनी ऑनलायन थोडे आपले थोडे वेब बीन डिझायन केला आनी तेंचे जिओ तेंच्या वांगडा पार्टनरशीप करून मॉक टेस्ट करपाचें थारायलां. सो भुरग्यांनी तेचेर ऑनलायन आपली प्रॅक्टीस बीन करूं शकतात ते भुरगे. थर्ड थिंग, हांव प्रमोद सांगता की आमच्या सायडीन म्हणजे पेडण्या सायडीन जी लास्ट पार्ट पडटा नॉर्थ सायडीचो त्या सायडीन सप्लाय कशी चल्ल्या ती. सद्या हांगा ग्रोसरीज पावतात, लोकांक व्हेजिटेबलूय पावल्या. हॉर्टिकल्चराचे आमी स्टोरीज केल्ले की हॉर्टिकल्चराचे हांगासले जे स्टोर्स आहा, आउटलेट आहा, तांकां व्हेजिटेबल मेळना म्हणून. सो आमची स्टोरी पळोवन, स्टुडंटाची स्टोरी पळोवन खुबशे गोश्टी हांगा जाग्यार पडल्यात. खुबशे लोकांक बरें दिसलें की ते म्हणटा की स्टुडंटान स्टोरी केली आनी गोश्टी जाग्यार पडल्या म्हणून. सो आतां प्रत्येक आउटलेटान इवन केरी तेरेखोल हांव सांगता लास्ट पॉयंट जो नॉर्थ सायडीचो आहा त्या जाग्यार हॉर्टिकल्चराचे ट्रक पावले आनी थंय व्हेजिटेबल पावले आनी लोकांनी ती व्हेजिटेबल घेतल्या. आनी थर्ड थिंग, पेडण्या सायडीन जी आयज रामनाम एक्चुली लोकांनी सेलिब्रेशन करूंक ना.
हा. फक्त चार चार इवन नॉट इवन 4 म्हणजे म्हज्या गांवांत सांगपाचें म्हणजे 3 जाण आशिल्ले, एक भट, एक पुजारी आनी एक तो मनीस तांकां हेल्प करपाक, इतलेंच. तितल्या भितर रामनम जालो. एक्चुअली आमच्या गांवांत तरी 1000 वयर लोक जमतालो रामनमीक हे टायमार. म्हणजे सकाळचे 10 ते दनपारचे 3 ते 4 अशे लोक सांज मेरेन आसताले. तसलें कांयच ना. आयज फक्त तेंच्यांनी 4 लोक आशिल्ले, 4 का 3 आनी तेंच्यांनी जस्ट कितें तरी जस्ट फॉर्मेलिटीज केले. इवन रातचे नाटक आसताले ते सुद्दां कॅन्सल केले. सो लोकांक अवेरनेस लोकांक कळ्ळें की बाबा कितलो सिरियस आहा तो गोश्ट. आनी लोक ते सगळे मानपाक लागले. आनी इवन पुलीस आसताले ते कशेच लोकांक लागीं रावपाक दिनाशिल्ले, देवळाक कुशीक जाय आनी कितें. सो एक बरें चल्लां की गोंया भितर एक बरो अवेरनेस जाला आनी सप्लाय बरी चल्ल्या. आनी म्हणजे पळोवंक वचत जाल्यार सद्या तरी लॉकडावन सद्या तरी बरो इफेक्ट आमच्या सायडीन तरी बरो आसा. थँक्स अ लॉट महेश. आता तू पेडण्यासान सुरवात केल्या आसा आमी वेल्यान सकयल येवया. म्हापशां ओमकार फळारी आसा आमचे बरोबर. ओमकार, म्हापशेची अपडेट कितें आसा? तुजो ऑडियो हें कर, ऑन कर अँड टेल अस वॉट इज द अपडेट ऑफ म्हापसा. सप्लाय बिप्लाय कशी आहा गजाली? ओवरऑल म्हापशा प्रमोद पळयत जाल्यार जो मोदीन 22 तारखेक जनता कर्फ्यू दिसा लोकांक सारको तेजो पालन जो सीएमान मागीर फुडें व्हेलो लॉकडावन आमचो कंटिन्यूस उरतलो म्हणून थोडे दीस लोकांनी थेयलो घरान बसोन. मात लोकांक मातशी ग्रोसरी आनी हेज्या खातीर लोक मदीं मदीं भायर सरूं लागले. हेज्या खातीर लोकल जे ग्रुप असले, लोकल आमदार असलो, तेंच्यांनी खूब ट्राय केली ग्रोसरी घरा घरा पावपाची. पण ग्रोसरी खातीर माल सगळ्यांकडे ग्रोसरी हेज्या खातीर लोकल जे बॉयज सगळे वाडे भुरग्यांनी मेळोन सगळ्या बाजारांतले आपल्या रिस्काचेर सामान तेंच्यांनी घेतले आनी लोकांनी तशेंच आमदारान सगळ्या घरांनी पावयल्ले आसा ह्या ग्रोसरीचेर. तशेंच सेकंड टीम महेशान सांगले तशें भाजयेचे आमचो हॉर्टिकल्चराचो प्रॉब्लम जाल्लो. टोटल म्हापशान 14 हॉर्टिकल्चराचे गाडी आसले. पळयत जाल्यार आमकां शॉकिंगली आयकूंक येयलें की 14तले फक्त एकूच चलता म्हणून ग्रोसरी हॉर्टिकल्चराचो गाडो. ओवरऑल म्हापशान एकूच चलता. सो हांगा भाजयेचो खूब प्रॉब्लम जालो. तशेंच काल थोडे तशेंच लोकांनी ग्रोसरी हाडली. तशीच आमदार आनी थोडे ग्रुपांतले लोकांनी मेळोन भाजी सप्लाय लोकांच्या घरांनी केल्ली आसा सकाळच्यान. कोणाक प्रॉब्लम जाता तशे लोक त्या ग्रुपांनी सांगतात आनी फूल वाड्यांचेर फूल म्हापशान जितले जितले भुरगे आहा ते घरांनी ग्रोसरी लोकांक भाजी तशे लोकांक पावपाक पायतात ते. ओवरऑल म्हापशान राजकारणा चालू आहा. म्हापशा राजकारण अशें चालू आहा की काल असोच आमच्याच एक ग्रुपान भितर अशेच लोकांक एका मंत्र्या कडेन आमी गेले की लोकांकडे गेले मंत्र्या कडेन की आमकां भाजी जाय आसली म्हणून लोकांचो डिमांड आसलो भाजी जाय म्हणून. सो एका मंत्र्या कडेन वचोन त्या मंत्र्यान आमकां हेल्प केलो की तेणे आमी आमच्या थोड्या वाड्या पुरती आमी भाजी मागलेली. मात तेणे तुमच्या वाड्या पुरती कित्याक फूल म्हापशा खातीर तेणे भाजी सप्लाय केल्ली आसा काल. हेच्या कारण राजकारण खूब कितें जालें की म्हापसाचो आमदार आनी नांव घेतात कलंगूटचो आमदारा भितर मातशें पेटले की तूं आपल्या खूब कितें चालू आहा. पण ह्या हितून ओमकाराची नेटवर्क मातशें ओमकार म्हापशाची रामनम कशी जाली आनी कोलवा स्पेशली? महेश, ओमकाराचो म्हाका दिसता नेटवर्क हे जाला. वील गो बॅक टू ओमकार. आतां आमी म्हापशा सावन मागीर आतां फोण्या या. विवेक प्रभू आसा आमचे बरोबर. वील गो बॅक टू ओमकार वन्स द नेटवर्क इज स्टेबल. विवेक, फोणेची अपडेट कितें आहा सप्लायाच्या बाबतींत, बाकीच्या गजालींच्या बाबतींत? हाव आर थिंग्स? येस प्रमोद, सपोज जर आमी सप्लाय जर म्हणलो न्ही फोण्या जाल्यार सप्लाय बरे तरेन ग्रोसरी जी शॉप आसा ती आमकां ह्या दिसांनी गर्दी दिसताली. ती खूब प्रमाणान कमी जाल्ली आसा कारण लोकांनी ऑलरेडी सगळें सामान व्हरोन पावयल्लें आसा. आनी सरकारान म्हणलेलें की सोसायटी मार्फत जे तांदूळ जावं आनी कितें दितले म्हणून सांगलेलें ते अजून लोकांक अपेक्षीत आहा. फक्त म्हाका दिसता तांदूळ तितलो कोटा आसा पण आयच्यानूच तो सुरू जाल्लो आसा. पण लोकांक अजून पर्यंत मेसेज ती पावल्ली ना की सोसायटी वचत जाल्यार तांदूळ तांकां मेळटले म्हणून.
दुसरी गजाल म्हणली ती हो सप्लाय जालो. दुसरी हॉर्टिकल्चराचे म्हणटा पळय भाजी, हॉर्टिकल्चराच्या परस म्हाका दिसता जायते लोक हांगासर जे केन्ना भाजी विकिनासले ते मायग्रंट्स येवन आयज रस्त्या सायडीक रावन आयज भाजी विकपाक लागल्यात आणि ती बीन म्हाका दिसता हॉर्टिकल्चरा परस चड रेटीन. पण लोकांक कितें जाला की भाजी दिसली ओके हॉर्टिकल्चरान लायनी लागता रावपाक टायम जाता म्हणून लोक ते तेंच्या कडल्यान भाजी घेवन येता. हेचेर गव्हर्मेंटाचो कांयच कंट्रोल ना. तिसरी गजाल म्हणजे हेल्थाची कशें उलयता म्हणल्यार हेल्थाक आयज म्हणल्यार आमी आयडीन आयज लोक म्हणटा ते फाटल्या वर्सांनी 9 केसी आसलेल्यो तांकां क्वॉरंटायन केल्ले. तितूंतल्यो 3 केसी जेएमसीन धाडून ते पॉझिटिव्ह मेळ्ळे. तेजी फॅमिली जी आशिल्ली ती थंय 4th फ्लोराचेर क्वॉरंटायन करून दवरलेली आणि ओपीडी चालू आसची ना अशें म्हणून आमच्या सीएम प्रमोद सावंतान आमकां सांगलेलें. पण म्हाका दिसता आयज ओपीडीन जवळ जवळ 100 ते 200 पेशंट दिसतात गर्दी करतना. हे कित्याक लागून असो येता अशें दिसता की प्रायव्हेट दोतोरांनी सगळ्यांनी आपली डिस्पेन्सरी जे हेल्थ चेकअप आहा ते सगळे बंद केल्ले आहा. तेका लागून आयज खूब गर्दी हांगा आयडीन दिश्टी पडटा. सो हेचेरूय कोणाचो कंट्रोल ना. काल जेन्ना हांव जेन्ना स्वता अनमोड वचून हांवें पळयलें की ज्यो गाडयो भितर येता आमच्या अनमोड जे मोलेम चेकपोस्टांतल्यान भितर येता त्यो जवळ जवळ 13 ते 15 ट्रक तेच्या वयर म्हाका दिसता 15 ट्रक अशे ग्रोसरीचे म्हणल्यार फक्त तांदूळ घेवन येता आणि तांदूळ गव्हर्मेंटाक न्ही तर एकल्या ग्रोसरी शॉपांची ती नांवां तेणी नोट केल्ली आहा की अमक्या अमक्याक ते प्रायव्हेट कोण डिलर्स आहा होलसेलर्स आहा तांकां वता. दुसरी म्हणल्यार तांकां म्हाका दिसता जेन्ना 22 तारखेक लॉकडावन जालें तेन्नाच्यान 1-2 दिसान भाजयो गाडयो आनी तांदळाच्यो गाडयो भितर येवपाक लागल्यो. पण तेन्ना तांकां चेक करपाची सुविधा कांयच मोल्याम चेकपोस्टार गव्हर्मेंटान उपलब्ध करूं नासली. पण हालींच जेन्ना पयर 2 दीस जाले 1-2 नर्सी हाडून थंय दवरल्या आणि तांकां ते रुटीन चेकअप करून तांकां ते आतां एंटर करता. एंट्री करता. दुसरी गजाल म्हणल्यार आयज जवळ जवळ म्हाका दिसता 1,500 वयर लेबर वर्क आहा पळय जो मायग्रंट लेबर हो आपल्या घरा वचोंक सोदता कर्नाटकान. तांकां कांयच म्हणल्यार डेली वेजीस तांकां पयशे ना पगार ना आनी जेवणाची सोय ना. तेका लागून एक पीपल सेल्फ ऑर्गनायझेशन अलॉंग विथ कुंडा गुड्स ट्रान्सपोर्ट हे तांकां जेवणां पावयतात. जवळ जवळ 1,500 लोक हे आसा म्हणल्यार दत्तगड, शापूर, पुणे आणि बणबाग ह्या वाठारांत हे आसा. आणि काल जेन्ना मोल्या वयतना काही लोक पळयले हांवें की चलोन वता बॅगां बिगां घेवन आणि तांकां विचारलें की बाबा तुमी खंय वयता चलोन. ना आमी वयताले आमच्या घरा कर्नाटकान पण आमकां कर्नाटका बॉर्डरीचेर आमकां ते घेवपाक तयार ना भितर. तेन्ना आमी रिटर्न वता आणि साफ पानी है पिने को पानी मिलेगा अशी तेंची परिस्थिती आहा. म्हणल्यार जेवणाचे सोड तांकां उदकाचे पसून हाल जाल्ले आसा आणि ते तशेंच आतां म्हणलें खंय वयतले तुमी किधर जायेगा ना परत आमी पणजेच्यान येयले आमी पणजे वयतले. मागीर तांकां खंयच गव्हर्मेंटाची फेसिलिटी ना जावं बाबा तांकां होम क्वॉरंटायन करपाक जाय जावं गव्हर्मेंटान तांकां खंय तरी बाबा फेसिलिटीज दिवंक जाय की बाबा हांगा रावा तुमी आनी तांकां तुमकां जेवण बिवण सगळें मेळटलें. ही गजाली खंयच जाग्यार पडिल्ली ना. We'll go to आमचो टायम सोंपता. We'll go to वास्को. विक्रम आयची स्टेटस कितें क्विकली. सर आयज स्टेटस सारको बरो आसा. इनफॅक्ट ग्रोसरी शॉप्स थोडे ओपन आसा. सप्लाय एकदम बरे भशेन आसा. प्रमोद एक मिनिट हा. प्रमोद एक मिनिट. हय फक्त पुलीस आयल्या हांव मातसो उलयता तांचे कडेन. बरें नो प्रॉब्लेम गो अहेड महेश. विक्रम गो अहेड सांग. सर जे हे आसा परिस्थिती आसा एकदम बरी आसा. देर इज सफिशियंट सप्लाय. हॉर्टिकल्चर ओपन जाले. सप्लाय इज गुड. ग्रोसरीज ओपन जाल्या. होम डिलिव्हरी इज देर. फिश इज देर. एग्स आर अवेलेबल. आणि आयज मुखेल म्हणटा चिकनूय ओपन जाला. सो देर इज नथींग मच. हांगा चड अशें बोवाळ सुना. वन गुड थिंग नॉर्मल. थिंग्स आर एब्सोल्युटली नॉर्मल. ओके सावियो व्हॉट इज युअर अपडेट. आमचो वेळ सोंपता. क्विकली व्हॉट इज युअर अपडेट. लोकांक मेळपाक लागला. तेका भोंवपाक लागल्यात. बाजारांत दूध कांदी व्हेजिटेबल जावं ग्रोसरी बी मेळपाक लागल्या आनी थोडे स्टॉकिस्टान आमकां सांगलां की जायतो माल वाटेर आसा येवपाचो आसा. आटा जावं साखर एवरीथींग तेल येवचें आसा आनी बाकीचे सगळे म्हाका एक 2 दिसांनी नॉर्मल जातले. सो मार्केट बॅक टू नॉर्मल.
ओके सावे मागीर सावेची नेटवर्क सारकना विल गेट यू मोर अपडेट फ्रॉम मारगांव बट सद्याक आमी इतल्याचेर थांबतात तुमचो वेळ सारको सोंपला